Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Praise 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 you, Jesus. Hallelujah. 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 मोगाल भावांनो आनी भयणीनो थोडे तेंपा आदीं हांव एका तरणाट्याक भेटल्लो आमाल पियोन्याक तो बली जाल्लो आनी ताचे जिवितांत मस्तपणी हे सोडी जाय भायर जाय तें बरें न्ही तें सारकें न्ही जिवीत सगळें पाड जाता म्हणली बोगना ताका आसरली पूण अरी एक पटी सुकोन पडटलो थोडे म्हयने सोरतलो परतून परतलो तांतून परतून पियोवचें आनी पियोवंक सुरू केल्यार आतां आसलें पुरो वॉकडावन काडून घेता म्हणसर पियेतलो काम करतलो थोडे दीस मेळिल्ले पयशे ताजे उपरांत नासले पुरो मुक्त जाता म्हणसर ह्या सोऱ्याक करशेतलो ते मुक्त जाल्या उपरांत मागीर परतून कामाक वयचें मागीर परतून सुरू करचें हें संत घडोवन आसलें आनी एक दीस एक याजाक ह्या तरणाट्याक उलयतना म्हणालो तुजे जिवितांत ह्या संगतींत हांव भायर येवंक तुका कश्ट जाताय जाल्यार एक कारण तुजे जिवितांत देवाचो अनुभव देवा जावना देवाची सकत तुवें अनुभव करूं नाय आनी त्या देखून तुवें मागोवंक सुरू करूं जाय मागण्या मारिपात देवाच्या पांयां तुवें समर्पण करूं जाय आनी त्या देवाच्या सक्तेन तुवें प्रयत्न करूं जाय येदोळ म्हणसर तूं तुज्याच सक्तेन हांव सोडटां हांव बरो जाता हांव तें करतां हें करतां तुवें म्हळाय आस्तावन मागोवंक सुरू कर आस्तावन मागोवंक सुरू कर तुका त्या जेजूच्या पांयां तळा समर्पण कर त्या जेजू कडेन करपा माग तो तुका साणिना तो तुका सोडिना तो तुका केदींच सांडून घालिना ताचेर पातयेनी दवर म्हणालो ह्या तरणाट्याक आनी ह्या तरणाट्यान त्या नंतर मागोवंक सुरू केला देवाची सकत अनुभव करूंक सुरू केल्या देवाचे उतार ताणें वाचूंक सुरू केला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत हें गरजेचें मोगाचें न्हू आमच्याच सक्तेचेर आमी वंदून रावचें न्ही आमचेर पातयेनी वंदून रावचें न्ही आमची सगळी पातयेनी संपूर्ण विश्वास ह्या सोमयाचेर मोगाचें न्हू ह्या सोमयाचेर अशें नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयिल्लीं तीं दोन गणितां पेद्रोच्या जिवितांत घडिल्लीं आतां पेद्रो थाबोर गुड्याचेर गेल्लो जेजू ताच्या मोगाच्या त्या गाशीसांक पेद्रोक आनी जेबेदेवाच्या दोगा पुतांक जाकोबाक आनी जुवांव घेवन थाबोर गुड्याचेर गेल्लो आनी थंयसर मागण्यार आसतना जेजूचें जिवीत रुपांतर जालें जेजू परत जळोवंक लागलो तो वैभव थंयसर दिसोंक लागलो आनी हें पळयत आसतना पेद्रो जेजूक कितें म्हणालो सोमया आंगत आसचें कितलें बरें सोमया आंगत आसचें कितलें बरें 3 तोंब बांदया एक तुका एक मोइजेक एक एलियाक मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत बरेंपण आसतना सगळें बरें येताना आमी चिंतल्या भशेन जाताना आमचें जिवीत कितलें बरें आमचें जिवीत कितलें संतोश आमचें जिवीत कितलें आनंद आमचें जिवीत कितलें हें आमच्या जिवितांत आसा तसो पेद्रो मातेव सुवांजेल अध्याय 16 मातेव सुवांजेल 16 वाक्य 22 तावन जेजू सिसां कडेन ताच्या कश्टा मोरणा विशयान उलयता ताका येवंक आसच्या त्या कश्टा विशयांत त्या कुर्साच्या मोरणा विशयांत उलोवन आसतना पेद्रो कालें करता जेजूक कुशीन आपोवन व्हरता आनी पेद्रो जेजूक म्हणटा देव तें निर्मिना जावं सोमया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो देवान तुका निर्भोवचें नाका तुज्या जिवितांत तशें घडचें नाका आनी तो वळो जेजू कितें म्हणालो पेद्रोक म्हजे सरशिल्लो पयसर सयताना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तूं तशें चिंताय म्हज्या वाटेर अडकलता तो तूं पातोर तूं
म्हज्या वाटेर अडकलता तो फातोरतो. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें चिंताय. मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांनी आमी पडचे यात्त घडये. सगळें बरें आसतना आमी जेजूक कितलो मान अर्घ ओगळाप आराधन सुद्दां कितलें पुरो दिता करता. आमचो देव आमचो स्वामी. पूण जिवितांत सोडून करतना कश्ट आयिल्ल्या वेळार, बेजार आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार आमी कितें म्हणटा, नाका हें कित्याक म्हाका, हें म्हज्या जिवितांत कित्याक. आनी तो वळू ह्या घडयेनी आमचो भावार्थ अस्क जाता, आमचो भावार्थ दंडलता. मोगाचें न्हू, हें आमच्या जिवितांत घडचें. हें पेद्रूच्या जिवितांत मात्र घडलें न्ही, हें आमच्या दिसपरत्या जिवितांत घडचें. आमच्या जिविताचो वांटो मोगाचें न्ही. हें आमी मनशां अस्कत, आमी मनशां पातकी, आनी त्या देखून आमच्याय जिवितांत हें घडटा. मोगाचें ना, हर एक फावटी हर एका घडये आमच्याय जिवितांत घडटा. एक दुसरें घडीत पेद्रूच्या जिवितांत आयिल्लें जेजूक ताचे जिविताच्यो निमाण्यो घडयो लागीं पावले म्हूण कळ्ळें. आपणाक धरतात, आपणाक कुर्साक मारतात, आपणाचें जिवीत मुक्त जाता म्हणून ताका कळीत आसलें. आनी तो वळो ताचें दूख उसारतना आनी ताणें जेजून म्हणलें, सक्कड म्हाका सोडून वेतेले, सक्कड म्हाका सांगतले, हांव एकलोन तूं जातलो म्हणलें. ताचे आटे वेटे उसारतना पेद्रून म्हणलीं उतरां कितें, एर सक्कडांक तुजेर विश्वात सुख जाल्यार म्हाका सुख आसो ना. तुका सक्कड सोडून गेले जाल्यार हांव एकलो करचो ना, हांव एकलो करचो ना. तक्षण जेजून ताका म्हळें, सतस हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नेगारतलो. कोंब्यान 7 घालचे फुडें आयच्या राती 3 फावटी तूं म्हाका नेगार करतलो. आनी पेद्रू तो वळो सोमयाक जबाब दिवन कितें म्हणटा, तूं जें सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. तुजे खातीर मोरोंक म्हाका मेळ्ळें जाल्यार हांव तुका सोडचो ना, हांव तुजे तावन पयस वचो ना. हें पेद्रून म्हणलीं उतरां. आनी पेद्रूच्या जिवितांत कितें घडलें आमकां गत आसा. जेजूक धਰਨ व्हरून त्या गव्हर्नरा मुखार उबो केल्ल्या वेळार ती कामाची साकर्न पेद्रूक मेळ्ळेल्या वेळार तूंय तांच्या मदलो ताच्या मदलो एकलो न्ही. काले म्हणालो, हांव ताका नेनांत, हांव ताका वळखनांत, ताची म्हाका वळखूच ना, तो कोण म्हूण हांव नेना. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमची थोडे पटी परिस्थिती तीच. आमी तोंडान सांगना जावंक बरो, आमच्यो करण्यो, आमी जियोवची रीत थोडे पटी दाखयता, सांगता. तूं कोण म्हूण म्हाका गोत्तो ना, तूं कितें म्हूण म्हाका गोत्तो ना. थोड्यांनी जियोवची रीत वत्तो संवसार सर्वस्व, अंगत शाश्वीत, हाच्या भायर जिवीत ना. आमी म्हणटा संवसारी जिवीत तात्कालीक, संवसारी जिवीत 4 दिसांचें, सर्गीचें जिवीत शाश्वीत, थंय आमी वसोंक आसा. हें पूर आमी म्हणटा, हें पूर आमी उलयता, हें पूर आमी आयकलां. पूण आमी कशें जियेता, आमचें जिवीत कशें आसा, आमचें जिवीत कितें दाखयता. आमी जियोवची रीत पळयल्यार वो संवसार शाश्वीत, अंगत शाश्वीत, हाच्या भायर जिवीत नातल्या बरी आमचें जिवीत. आमी खासदाराच्या शिबिरा वेळार शिबिराक आयिल्लेल्यांक हांव एक म्हणचें, एका दिसाक कितले घंटे, एका दिसाक 24 घंटे, एका म्हयन्यांत कितले दीस, एका म्हयन्यांत 30 दीस, 24 × 30 कितले घंटे, 720 घंटे. एका म्हयन्यांत 720 घंटे आसात. 30 दीस आयल्यार 720 घंटे. आतां ह्या 720 घंट्यान हाका कितले दिवचे आमी. एक आयतारा, हप्त्यांत म्हयन्यांत 4 आयतार, एक आयतारा मिसाक वचून बरें करून मीस पेटोवन आयलें जाल्यार एका दिसाक 2 घंटे तरी आयतारा. 2 म्हळ्यार 8 घंटे. एका म्हयन्यान 8 घंटे आयताराच्या मिसाक. घरांत सुखान आसतना एक अर्दो घंटो मागणें केलें जाल्यार एका दिसा, एका म्हयन्यांत कितले घंटे,
15 घंटे दाका अर्धो घंटो दिसता जाल्यार एका म्हयन्यान 15 प्लस 8 कितले घंटे 23 ಗಂಟೆ 720 ಗಂಟೆ ಅಂತ 720 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ದಿವಸ कितले म्हळ्या हांवें 23 ಗಂಟೆ 23 ಗಂಟೆ ताका दिवचे 23 ಗಂಟೆ तर उरले 697 ಗಂಟೆ कोणाक आमी आमकां दिसता रे मग आमी म्हणटा न्ही सर्ग 4 दिसांचो संवसार शाश्वीत थंय वसोंक आसा थंय जियोंक आसा आमी खंयचें जिवीत जियोन आसा आमी 697 ಗಂಟೆ कितलो वेळ न्हिदचे काले खावचे काले रांदचे कहले पांगुरचे कहले न्हेसचे खंय वेचे कितें करचें ಎಂತ आमची चिंता शिवाय आमी त्या विशयांत सर्गीच्या जिविता विशयांत ताचे विशयांत आमी कांय चिंता करतांगी आमचो भावार्थ कांय आमी घट केला तीर केला की मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आज आमी एकल्यांनी एकाल्याकान आमकांच विसारी जाय जाल्लें आमी की कोणा खातीर जियेता आमी कित्या खातीर हांगासर जियेता आमचें जिवीत कितें ह्या संवसारांत जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडी आमकां विसारें तारी करून एक घडी सक्कड आमी दोळे धांबया एक घडी सोमया मुखार आमी मौन आमी बसया मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचेर एक घडी आमी नदर घालया मोगाचें न्हू पेद्रून जेजूक नेगार केलें जुदासान जेजूक विकृत केलें ओथाने तशें करून जाल्लें फाल्यां आमकां हो निमाण्या शुक्रारा तो 5 वाजताना आमकां भोगूंक पुरो ओ पेद्रून नेगार केलें जेजू जुदासान विकृत केलें आज हांव आनी तूं कितें करना साव मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुजें जिवीत देवान दिल्लें दिर्वें म्हजें आनी तुजें जिवीत देवान दिल्लें दिर्वें मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत 4 दीस काल आसुल्लो आतां सांगा आनी एका घडये आसा हांव नेना कळीत ना पोरब्रेस्तारा एक स्त्री हांगासर नवे नाका आयिल्ली फाटीं गेली त्याच बसाच्या पोंडा मेली पडली त्याच बांदा तिणें गेल्ल्या बस्ता बांदात पडली थंयत मेली तिणें चिंतलें की मोरान तिका थंय मेळात थंय येत मोगाच्या बाबा भयणी त्या देखून मस्त बरोवपी म्हणटात आमचें जिवीत उदकांतल्या बुळबुळ्या बरी आत्तां आसा आनी एका घडी आसांगी नेना आमकां गोत्तू ना त्या देखून एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें न्हू ह्या जिवाचेर म्हाका आनी तुका कांय म्हणी अधिकार आसा एका घडयेक म्हजें आनी तुजें हांव आमी मुखार करूंक शकता थोडे दिसा आदीं एक करोडपती कुटामतें ती स्त्री रोडोन म्हाका म्हणाली तिच्या दादल्यान हार्ट अटॅक जालें तिच्या उस्क्यारत प्राण गेलो आस्पत्रेक व्हरूंक समेत फुरसत मेळना आनी ती म्हणाली फादर इतले पयशे आसून म्हज्या दादल्याचो जीव वाचूंक आस्पत्रेक व्हरूंक फुरसत मेळना तर मोगाचें न्हू आमचें जिवीत कितें देवान दिल्लें जिवीत देवाचें दिर्वें मोगाचें न्हू आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत देवान दिल्लें मोगाचें न्हू हें देवाचें दिर्वें मोगाचें न्हू तर आज त्या सुमया मुखार आमी आसतना आमी ह्या संवसारा खातीर जियेल्ल्या खातीर ह्या संवसाराची जावन रावल्ल्या खातीर आमच्या तुकुशे प्रमाणे आमी जियेल्ल्या खातीर आमकां जाय तशें आमी जियेल्ल्या खातीर त्या सुमयाक आमी नेगार इन्कार केल्ल्या खातीर सबारपडी आमचो भावार्थ आमी अस्कत केल्ल्या खातीर त्या सुमया कडेन म्हणया दया तुजी दाखय म्हजेर सुमया खाकूल तूं म्हजेर दाखय हांव सुकलां हांव पडलां सुमया हांव पातकी सुमया हो भगेव तापतो सुमयाच्या जिविताचे प्रमुख मिस्तेर कश्ट मरण आनी पुना जिवानपण आमी नियाळ करूंक फुडें वेता त्या देखून त्या सुमया कडेन आमी बोगसाणें मागया मोगाचें न्हू सुमया मुखार आमी आसा
आमच्या अस्कतगाय खातीर आमच्या उणेपणा खातीर आमी दूख पावया मोगाचें न्हू. त्या सुमयेची दया, सुमयेची काकुलत मुजेर आनी तुजेर वाळोवन दी म्हणून एक घडी त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आमी अस्कत जाल्ल्या खातीर, जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार हे म्हाका कित्याक, हे म्हज्या कुटुंबाक कित्याक, अस्कत भावार्थ उसारलेल्या खातीर मोगाचें न्हू एक घडी दूख पावया. सुमया कडेन बोगसाने मागया. आमी अस्कत, आमी मनशां सैबाची आमी सुकोन पडटा. हांगात सर्वस्व शाश्वत म्हणून आमी जियेता. ह्या आमच्या जिविता खातीर ह्या घडये सुमया कडेन आमी बोगसाने मागया मोगाचें न्हू. दया तुजी दाखय मुजेर सुमया, तुजी दया मुजेर आसून दी म्हूण त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करया. दया तुझी दाखय मुजेर येसू मिया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपोड आनी गुण कर म्हाका येसू मिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. दया तुझी दाखय मुजेर येसू मिया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपोड आनी गुण कर म्हाका येसू मिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. आपोड म्हजे दारूण काळीज ये सुमया, हे काळीज मोवाळ दयाळ कर. ह्या काळजांत म्हज्या जिवितांत आसलो मोग, मोसोर, हागे, राग, द्वेश तूं पयस कर. एकामेकाचो मोग करूंक, म्हाका दुखयल्ल्याचो मोग करूंक म्हाका कृपा दी. मोग करूंक म्हाका शिकय म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. 4 दीस आमकां कोणाचेर राग आसा, द्वेश आसा, कोणाय कडेन आमी उलयना, कोणायक अन्याय फारीकपण आमी खावन घेता, तसल्यांचो ह्या घडी उडासा काडया. तसल्या खातीर विशेश तरान मागोन ही उतरां आमी गावया मोगाचें न्हू. आपोड मुझे दारूण काळीज येसू मिया, मोवाळाय दयाळाय दी तूं म्हाका. आपोड मुझे दारूण काळीज येसू मिया, मोवाळाय दयाळाय दी तूं म्हाका. मोसर हगे राग तूं निवार येदनिया, दुस्मानांचोय मोग करूंक शिकय म्हाका. मोसर हगे राग तूं निवार येदनिया, दुस्मानांचोय मोग करूंक शिकय म्हाका. दया तुझी दाखय मुजेर येसू मिया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपोड आनी गुण कर म्हाका येसू मिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. आपोड म्हजी सगळी कूड ये सुमया, पवित्र तुज्या स्पर्शान ती निर्मळतो पवित्र कर. आमची कूड पवित्रत्मेचें मंदिर, देवाचें मंदिर ते पवित्र कर. दावंडयसर वायट सकत ह्या कुडींतलो, ह्या जिवितांतलो उजवाड दी. ह्या कुडीक जिविता पवित्रत्म्यान म्हाका तूं माक म्हणून ते जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आपोड मुजी धाड्डी मोत येसू मिया, पयस कर वायट चिंतना आनी बेजाराय. दुबाव मुजो पयस कर येदनिया, पातयेनी तुजेर म्हजी दयेन सडय.
दया तुझी दाखय मुजेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोड आनी गुण कर म्हाका येसुमिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिमी घालया मोगाच्यान एक घडी. सा पाद्रे पियोन म्हणली उतरां अशी आसात. तो म्हणालो कातोलीक पवित्र सभेक तूं लागीं राव कित्याक नीज समाधान दिवंक शकता कातोलीक पवित्र सभा. आनी कित्याक तो म्हणटा की म्हळ्यार पवित्र सभा जेजूक घेतला जेजू पवित्र सभेंत आसा आनी प्रत्येक जावन पवित्र साक्रामेंतांत जेजू समाधानेचो राय पवित्र सभेंत आसा आनी त्या देखून तो एकलो मात्र तुमच्या जिविताक समाधान दिवंक शकता म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या देखून आमकां कातोलिकांक आमचें एक दिर्वें पवित्र साक्रामेंत मोगाचें न्हू. पवित्र साक्रामेंतांतलो जेजू हाचे की वर्तें दिर्वें आमकां दुसरें ना. त्या पेद्रोन जेजूक म्हणलें उतरां सुमया कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सुमया कोणा लागीं वेचें तुजे लागीं आसा जिवीत. त्या देखून मोगाच्या भवन आनी भयणीनो ह्या जिविताचेर पातयेवया ह्या सुमयाचेर ह्या घडी आमी पातयेनी दवरया. आमचो भावार्थ थीर करया मोगाचेनो. आनी ह्या घडी आमी हांगासर आयिल्लेलीं आमकां कितें मागोवंक आसा कोणा खातीर आमकां मागोवंक आसा कितें तें सांव आसा तर सगळीं ह्या घडये सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो. कोणायचो भावार्थ जीव करून घट करून मागोवंक जाय तांचे खातीर विशेश तरान मागा मोगाचेनो. हांवें वेदोळूच सांगलें क्रिस्तांव भावार्थ परगट करच्या खातीर आमी विशेश तरान मागोवंक जाय. जावं बरो कातोलिका क्रिस्तांवां जावं बरो इतर धर्माची मस्त जाणां क्रिस्ताचे भक्त आसात. क्रिस्ताक पातयेवची मस्त जाणां आसात. क्रिस्ताची वळख परगट करची मस्त जाणां आसात. असल्या सगळ्यां खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया मोगाचेनो. साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. त्या कोडकारान म्हळें सुमया तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजू म्हणालो म्हाका खुशी आसा नितळ जा. आमी मागता आसतना आमकां हर एक लागीं बरें करूंक तो खुशी व्हरता मोगाचेनो. ताचे लागीं आयिल्लेल्यांक कोणाय की रित्या हातांनी फाटीं धाडिना बिलकूल. खाली हातांनी तो फाटीं धाडिना बिलकूल. मागिल्लें दिता आमकां पावता मोगाचेनो. एकच घडये न्ही आनी एका घडये दिता. आनी प्रत्येक जावन आमी मागिल्ल्या वेळार आमकां कुरपा दिता सकत दिता बळ दिता. तें हर एक लागीं दिता तो. तातूंत कांय उणें करिना. त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमचें वजें एकत्तपडी आळू जावंक की पुरो नाजाल्यार तें वजें व्हांवोवंक कुरपा दिता सांगात दिता सकत दिता. तो सोमी हांगा आसा. त्या सोमया कडेन एक घडी आमी मागया मोगाचेनो. पातयेनीन मागया कितें सगळें तुमच्या काळजाचे अत्रेक आसात. काळीज उक्तें करा सांगा ताका उलया कोणा खातीर मागोवंक जाय कोणें तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां हर एकल्या खातीर मागा. सुमी रित्या हातांनी फाटीं धाडना. आमकां हर एक लागीं तो दिता आशिर्वादीत करता. तुमकां ह्या घडये ताच्या पांयांतळ हाडा. तुमचें कुटाम सगळें ताच्या पांयांतळ हाडा. हें वरास कुटुंबाचें वरास. आमकां दिल्लें दिर्वें आमचें हर एकल्याचें कुटाम. तो दादलो ती स्त्री ती भुरगीं बाळां ती आवय बापूय देवान आमकां दिल्लें एक दिर्वें आमचें कुटाम. ह्या कुटुंबा खातीर अर्गां दितना आमच्या कुटुंबा खातीर मागया मोगाचेनो. आख्या पवित्र सभे खातीर पापसाहेबा खातीर याजकां खातीर बिस्पां खातीर धार्मीक भावा भयणी खातीर भावार्थी लोकां खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया मोगाचेनो. आमच्या देशा खातीर आमी मागया. आमचो देश भारत देश विविध धर्माचो विविध संस्कृतीचें पाळणें आमकां लाभिल्लें एक दिर्वें संविधान
त्या देखून अधिकारार असलेल्यांनी कानून पालन करतल्यांनी आणि त्याच्या उपरांत तीर्प दितेल्यांनी हर एकल्यांनी भारताच्या संविधानान आटपलेली मनशाची हक्कां खंयच्याय धर्माची जावंक बरो मनशा कुळाची हक्कां उखोवन धरूंक तांकां उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जण आमच्या राज्या खातीर आमी मागया. आमच्या राज्यांत मुखल्या दिसांनी एलिसांव बरे मुखेली उदेण येवच्या खातीर बऱ्या मुखेल्यांक परजेन विसोन काडच्या खातीर हर एकल्याची मनां सुमी उजवाडून दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू. वोट घालचें हर एकल्याचे हक्क. आमी हर एकल्या कातोलिकांनी आमकां मेळिल्लें तें हक्क आमी चलावण करच्याक हर एका कातोलिकांनी तें पालच्याक मोतीक उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळां खातीर थोड्यांक परिक्षा आसा तांचे खातीर विशेश तरान मागया. युवजनां खातीर तांकांय थोड्यांक परिक्षा आसा तांकां काम आसा फुडार आसा तांचे खातीर आमी मागया. कुटुंबांतल्या मालगडे प्रायवंता खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. हर एकल्या खातीर कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारलां. मस्त जाणांनी तुमी आज हांगासर येताना तुमी मागण्याची मनशां तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां जावंक बरो. तांकां हर एक लागीं सुमयाच्या पांयांतळा बावार्थान हाडा मोगाचें न्हू. त्या आरिगाराक 4 जाणांनी उखोलन हाडलें. जेजून त्या 4 बावार्थ पळयलो आनी ताका गूण केलें. आज आमी बावार्थान आमकां मागोवंक सांगलेल्यांक आमचे लागीं मागोवंक विचारलेल्यांक तांची तेसांवां सुमयाच्या पांयां ताळारतना सुमी तांकां आपडटा आमच्या बावार्था खातीर. आमचो बावार्थ पळोवन सुमी तांकां बरें दिता बरें करता मोगाच्या भावा भयणी. त्या देखून त्या बावार्थान पातयेनीन सगळ्यांक सुमयाच्या पांयां ताळ हाडया मोगाचें न्हू. सगळ्यांक आमी पांयां ताळ हाडया. आमकां कितें मागोवंक आसा कोणा खातीर मागोवंक आसा हर एकल्या खातीर. आनी आतां विशेश तरान ह्या घडये आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागिल्ल्या हर एकल्यांचेर आमच्या सगळ्या संवसाराचेर आमच्या देशाचेर आमच्या राज्याचेर आमच्या सगळ्या मंगळूर शाराचेर आमच्या परिसराचेर हर एकल्याचेर मुखल्या दिसांनी जावचें तें एलिसांव शांतपणी जावच्या खातीर. आनी त्या दिशेन आमचे सरकारी अधिकारी पुलीस अधिकारी आनी जायतो वावर करतात सोमी तांकां जाय आसली कृपा बोळ भलायकी आनी प्रत्येक जावन एलिसावा वेळा वावरतल्या त्या सकट व्यक्तींक सुमी आशिर्वादीत करून दी कृपेन भरून दी. तांकां जाय आसली सकत मजत बरेपण दिवन दी. सुमी तांकां सांबाळून दी म्हणून विशेश तरान ह्या घडये आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे करया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याचे सकत ह्या घडये हांगासर वालचे खातीर विशेष तरान आमी मागया. पवित्र आत्म्याक मागया. हर एकल्याचेर आमी कोणाचेर मागलां कोणाक आमी ह्या घडये उबारून दिता तांचेर हर एकल्याचेर पवित्र आत्म्याची कृपा देवून येवच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया. सुमया त्या पवित्र आत्म्या वत आमी कोणाक उबारलां कोणा खातीर आमी मागता कोणाक तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण करता. हर एकल्यागे अभिषेक कर त्या सत्तेन कृपेन बर म्हणून त्या सुमया कडेन मागया. आनी पवित्र आत्म्याचे येणे देणे हर एकल्याचे जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया विशेष तरान आमी मागया मोगाचें न्हू. पवित्रत्म्या वहिनीने जायतो त्याग सॅक्रिफाइस करन आयला. आपो सुमया ओ सुमया तुझ्या पवित्र आत्म्या अंकरा सास्पाता जीनी मुझे उजवाड फाकोंक अंकरा सास्पाता जीनी मुझे उजवाड फाकोंक ओ सोमी आमचो भावार्थ घटकर आमचो भावार्थ जीव कृपा दी सोम्या आमचो भावार्थ तीर्थ सोम्या हर एका कुटुंबाचेर कुटुंबातल्या हर एका सांद्याचेर तुझ्या पवित्र आत्म्या वस ये पवित्र आत्म्या हर एका कुटुंबाचेर ये हर एका कुटुंबाच्या सांद्याक अभिषेक कर. आपो सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्या मारी थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस पवित्र आत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून आमचेर तूं देवून आमचेर तूं देवून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया हालेलुया